आमगे असेंब्ली इलेक्शन बीजेपी पार्टीचेर नॉमिनेशन फायल केलां आनीक म्हाका फूल विश्वास आसा लोकांचेर जे हांवें डेव्हलपमेंट केलां बीजेपी वचून लास्ट 4 days वचून हांव हायेस्टली 12,000 वोट गेला जिखता म्हणून म्हगेली कॅपेसिटी सगळे सपोर्ट राखले सरपंच जेडपी सगळे हांव बरें आसा कावन्सिलर आनी म्हाका कसली भिरांत ना जे हांवें काम केलां म्हगे कॉन्स्टिट्युन्सी तें घेवन म्हाका लोक म्हाका दितलो जेन्ना 2.5 वर्सां हांव काँग्रेसीन निवडून येयलोलो पूण म्हगेल्या सगळीं कामां ब्लॉक करून दवरतालो विजय सरदेसाय आनी जोकी आलेमा ओपनली सांगता ताका लागून आमी आयज सायड चेंज करची पडली 10,000 वचून आज गेलो म्हूण आज म्हाका म्हगेलें डेव्हलपमेंट जालें तें कुंकोळे कोणें केलां जे फायर स्टेशन जावं रोड वायडनींग जे अंडरपास जे चांदोर गांवां हें कोण दाखयलो आनी कांय डेव्हलपमेंट म्हणजे काम चालू आसा म्हाका लोकांची फीज आसा आमगे कुंकोळकारांचेर जे परी म्हाका हे डेव्हलपमेंटाचेर जावं आमगे आनी हे कामां सगळीं पर्सनल जावं जॉबाचेर सो हांवें उलो आसा थोडी जातोली थोडी कोल्ड लागून आनी कोविडाक लागून म्हाका फाटुरले तरी आसतना म्हाका गॅरंटी आसा फूल म्हाका लोक थँक्स दिता म्हूण आनी सगळे हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव लोक मुझ बारा आसाय जे आमी पार्टी जी सेंट्रल आसा जे आमगे गव्हर्मेंट बीजेपी वोट आसा सेंट्रल आमगे नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर आसा त्या जात्रांनी गोंया आमी फुडें वतले आनी जे उदरगत उरल्या ती डॉक्टर प्रमोद सावंत CM नांवाचे आमी चलयतात आतां ऑलमोस्ट म्हगेले मॅनिफेस्टो दिलो तो ऑलमोस्ट म्हगे लायट येयला 80-90% कंप्लीट जाला लायटीचें बी काम हांवें इम्प्रूव केलां जे सदां लो वॉल्टेज आसलो न्ही कुंकोळ्या 3.5 करोडाचें हांवें ट्रान्सफॉर्मर 16 ट्रान्सफॉर्मर 600 पोल आनी इलेक्ट्रीक वायर कंडक्टर तेवूय पण हांवें कंप्लीट केलां आतां खाली उरला अंडरग्रावंड केबल तोय काम टेंडर जाला तोय इलेक्शन फुडें करपा जातरी तोय जातलो आनी मोस्टली रोडाचें काम जालां आनीक इंटरनल आमगे विलेजी जावं रुरल एरियात थिंगाय आमी अंडरग्रावंड केबल करून तेवूय वावुरतलो आनी न्यू पंचायत करूं आमगे पंचायती त्यो बांदपाक ह्यो म्हगे प्रपोजल मुखार आसा प्रकाश 2017 तूं निवडून येयलो आनी पार्टी चेंज केली आतां फक्त बसता लोकां पार्टी चेंज करचना म्हूण तूं कितको कन्विन्स करता हांव एकलो MLA लोकांक इसान गेलो मिटींग घेवन हांवें म्हगे सायड चेंज केली आनी हांव आजून बीजेपी वतात ते तेदो म्हणटा ते म्हाका मातशें उडी मारता त्या 3 पाटी उडी मारून गेले ते तुमकां खबर आसा ते तुमकां म्हणटा ते आनी आमी आज बीजेपी आसा आनी बीजेपी टिकेट घेवन कॉन्स्टेट करतलो आनी परत आमदार म्हणून आमकां दाखयतलो